मनीस हो समाजाचो अविभाज्य घटक आशिल्ल्यान एकमेकांकडेन संपर्क साधपाक भाषा हे ताचें म्हत्वाचें साधन ठरता। भारत हो एक भोवभाशीक देश। पावला पावलांनी मनशाच्यो जशी जीवनशैली बदलता तशीच ताची भाशाय बदलता। कोंकणी भास ही गोंयकारांची मायभास, गोंयकारांची अस्मिताय। संवसारीक मायभास निमतान कोंकणी भाशा मंडळ, गोंय विद्याभुवन कोंकणी शाळा आनी रवींद्र केळयेकार ज्ञान मंदिर हांच्या जोडपावलान संवसारीक मायभास दीस निमतान ही कार्यावळ सोमारा 21 फेब्रुवारी 2022 ह्या दिसा सकाळी 10 वरांचेर मडगांव कोंकणी भवनांत जातली। हाचे मुखेल सोयरे पणजी नाट्य महाविद्यालय कला अकादमीचे प्राचार्य भोवमानेस्त प्राध्यापक रामराव वाघ आसतले। ह्या कार्यावळीचो विशय भोवभाशीक अध्ययना खातीर तंत्रज्ञानाचो वापर आसतलो। संवसारीक मायभास दिसा निमतान ही कार्यावळ यूट्यूब चॅनलाचेर लायव्ह आसतली, देखून सगळ्यांनी त्याचो आस्वाद घेवचो अशें आवाहन कोंकणी भाशा मंडळान